तारगळे आमकां फॉरेस्ट अप्रुवल ऑलरेडी मेळ्ळेलें आसा. इट इज पेंडींग फॉर पेमेंट. ते पेमेंट जातकूच मागीर ट्री कटींग एनओसी जी मेळ्ळा आमकां ती आमी एक्झिक्यूट करतले आनी तेच्या मागीर ते लँड कटींग कितें आसा ते एक्झिक्यूट करतले. आयज हांगासर सरान निळकंठ सरान ग्रावंडूय आमकां जागोय दाखयलेलो आसा नवे पिचीस करपाक. त्या पद्दतीन ते फॅब्रिकेशन काम करून हांगासर परत एक सेंटर आमी तयार करतले. जीसीएचे सेंटर करतले. थंयसर तो प्रशांत गार्ड आमचो कोच आसतलो. अशेंच जर ग्रावंड आमकां भरपूर मेळ्ळे एसएजीच्या माध्यमांतल्यान जाल्यार म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी क्रिकेट वयर सरतली. जीसीए कडेन फायनान्शियली प्रॉब्लम काय ना, फक्त आमकां प्रॉब्लम आसा म्हणटा ते जाग्यांचे. आयज जागे घेवपाक आमकां भरपूर डिफिकल्ट जाता. तशेंच विकत घेवपाक येते व्हडले जागे मेळना आमकां. एसएजीचे ऑलरेडी एक्वायर केलेले रेडीमेड ग्रावंड आसा जे बरोबर पद्दतीन म्हाका तरी दिसता आयच्या दिसा मेंटेन जायना. जीसीए खंय ना खंय तरी सपोर्ट करूं शकता एसएजीक. म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी पार्टनरशीप खूब गरजेची आसा क्रिकेट वयर काडपा खातीर. मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटा गोंयांत क्रिकेट प्रमोट करपाक सरकार वावुरतले. वी आर for promoting the cricket in Goa. Goa Cricket Association अत्यंत बरे काम करता आणि एखाद्या वेळी तांची रितसर मागणी आयले जर जायत we will support the cause and we will talk to the Honorable Chief Minister in order to give justice to the budding talent in cricket. We will always go ahead with their proposal. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडटे.